Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. नवभारत निर्माण करण्याच्या नुसार वेगवेगळे विषय माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी पुढे वरतात आणि जगात मान्य केला की मोदीजीचे नेतृत्व हे भारत देशात तर नाही हे जगाचे नेतृत्व करतले हे सिद्ध जायत असा. आम्ही ठरयला की आम्ही 300 कोटी जरी हाडले ते फक्त सेलिब्रेशना खातीर नाही, ते करता असताना पुराय गोयच्या 191 ग्रामपंचायती आणि 14 म्युनिसिपालिटीन बेजीक ताजे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट या दोन्ही कामां खातीर योग्य नियोजन करून आम्ही जेका म्हणटा हे मोठा. While the entire world and our country battling the COVID pandemic during most of the year 2020, the Goa government led by proactive Chief Minister Dr. Sawant, ably assisted by Health Minister and active warriors from various departments like Health, Police, have successfully battled the pandemic by providing adequate health infrastructure and medical facilities. However, the success of all the proactive decisions taken by the BJP government have left them, Congress and other parties, red-faced. They have also been trying to oppose many of the infrastructure projects which BJP government have undertaken with central assistance like infrastructure developed in roads, railways, powers, etc. The result of the ZP elections have proved that to majority of Goans, these development projects is not an issue that is being made by the opposition parties and a vested interest, and the government is committed to complete the project for the benefit of the people of Goa. ह्या बजेटान इन्फ्रास्ट्रक्चरा खातीर आसत, हेल्था खातीर 35,000 कोटी रुपया आसतले, बाकीच्या सगळ्या डेव्हलपमेंटा खातीरचे जे सरकारान पावलां मारिल्लीं आसात, एग्रीकल्चर सेक्टरा खातीरचे जे बजेट दिल्लें आसा त्याचे खातीरचे जे केल्लें आसा, आनी सगळ्यात म्हत्वाची गजाल म्हणजे हे बजेट जे आसा ह्या बजेटाचेर आयज पर्यंत कोणा कडल्यान टिका मोठ्या प्रमाणाचेर जाली हें आमकां आयकूंक येवना. 2022तली विधानसभा वेंचणूक खंय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेच्या फुडारपणात. डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है, उन्हें सरकार के नेतृत्व उनके ऊपर है, और साथ तो हमारा अध्यक्ष सदानंद तानावड़े जी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अगले चुनाव जाएंगे. रिझर्वेशन नेमाप्रमाण जाता, तातूंत कोणूच कांयच करपाक शकना. कार्यकर्त्यांनी खंय रिझर्वेशनाचेर निराश जावचें न्ही. टनाचेर हाच्या प्रमाणे जें कितें रिझर्वेशन करूं जाय त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान केल्लें आसा, आनी त्या रिझर्वेशनाचेर आमी सांगलें कार्यकर्त्यांक एखाद्याचो रिझर्व जर जाल्लो आसत जाल्यार वायट धरपाचें अशें कांय हें ना, कारण अशे कितले तरी असंख्य कार्यकर्ते आसात. कांय आमी आसात की जे खूब फुडें फुडें पावत वतात, पूण आमचे बरोबर काम करणारे अजूनय कांय कार्यकर्ते आसात ते अजून पंचय जावना, सरपंचय जावना. आमचे बरोबर काम करपी अजूनय सकयल आसात. त्यामुळे एक इलेक्शनाक समजा रिझर्व जालो म्हणून सगळ्यांनी नाराज जावपाक जायना, आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. इतले मजगती ठरावीक वार्डांनी ठरोवन रिझर्वेशन केलां म्हण काँग्रेस खंय कोर्टान चल्ली. वॉर्ड नंबर 1 to 9 एक सुद्धा सीट जो आसा तो बायल मनशाक रिझर्व धरलेलो ना. म्हणजे आपल्याक खंयसर फायदो जातलो. आपूण खंय स्ट्रॉंग आसा, ऑपोजिशन खंय स्ट्रॉंग आसा, तो वॉर्ड वीक करपाक लागून तेंच्यांनी ते रिझर्वेशन थंयसर दिलेलें ना. बट एज अ ऑपोजिशन वी वील स्टीक टू अवर प्रिंसिपल 33% दिवपाचें. जें घडलां ते खंय तरी वायट घडलेलें आसा, तेजे लागून आमी कोर्टान वचपाचें प्लॅनिंग केलेलो आसा आनी वचून आमी थंयसर खंय तरी हेजेर स्टे हाडपाक सोदता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.